हांव मौजीन नोरोना गांवांत नावेलीन दाबोलीची सादर करता कविता श्री लिनो बाप्तिस्ता दोवरादाची। आदी दोतोर दुसरो देव आसलो, कोंकणी उलोय लंडन फुलोय। आदी दोतोर दुसरो देव आसलो, पयलींच्या दोतोरांक देवाच्या जाग्यार दुसरो देव मानताले। गिरेस्त दुर्बळ पळे नासतना दुयेंतीची सेवा ते करताले। दोतोरपणाचो मोग आसलो, दुयेंतीक तपासूंक तांच्या घरा वेताले। ताचो पांय हुमऱ्यार लागताच पिडेवोन निगूत बरे जाताले। रातच्या वेळार दोतोराच्या दारार कोणेय मारले जाल्यार आपली गाडी घेवन ते वायटकाराचे खोबरेक वेगीं पावताले। पिडेस्तांचे दुयेंस एकदम गंभीर परिस्थितीन आसल्यार आपणाले गाडयेन घालून ताबडतोब हॉस्पिटलांत उबारताले। आतां अल्ट्रासाउंड करतात भुरगें चेडूं वो चेडो सांगून। आदले दोतोर गर्भेस्त अस्तोरेचें पोट पळोवनूच चेडो वो चेडूं पारकिताले। हजारांनी दुडू दिवन ECG करतात। काळजाचें दुयेंस तपासूंक पयलींचे दोतोर होड्ड्याचेरूच हातूच दवरून काळजाची पिडा सांगताले। आदले पोदेर मेले आनी ते उणे काबार जाले। पुर्वजाचे ओपारी पोरीन पयलींचे दोतोरा भाशेन चिंतले, आतां एकूय वैज मेळचो ना। आपणाले कोंसुलतोरीन जायते मारेकार दुयेंसां तांणी केल्यांत बरी। आतांच्या हॉस्पिटलांत पिडेस्त बरो जायना, फकत मेजूक लायतात मनी।